शिरगाव मायनिंग ब्लॉकाखाला येवपी बांदेकर कंपनीची खण सुरू करपाच्यो हालचाली सध्या सुरू जाल्यात। हे फाटभुंयेर मायनिंग प्रस्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत शिरगावच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्ली। आमदार प्रवीण शेट हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ले हे बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कास्कर, जोड मामलेदार अभिजीत गांवकर, हेर अधिकारी आनी खण कंपनीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। तशेंच सरपंच आणि पंच वांगडी हजर आशिल्ले। शेतकारांची प्रलंबित लुकसाण भरपाई दियात, धोकादायक अवस्थेत आशिल्लो डंप काडात आणि उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अश्यो हेर मागण्यो लोकांनी ह्या बसकेत केल्यो। जे डिस्ट्रक्शन गेली 1949 ऑनवर्ड्स जालां आसा ते रिस्टोरेशन कांयच जायनासतना आतां परत गव्हर्मेंटान ब्लॉक 1, 2 आनी 3 दिल्ल्या। तिनूय ब्लॉक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शिरगांव दिले। जे हेंच्यांनी जे वेदांता पयलींचो चौगुले ह्या वेदांतान सादारण कितें आहा की सद्या एक डंप केल्लो आसा मायनिंग पिटा कडेन आनी तेच्या डंपा कडेन पीट आसा पळय तो सादारण 50 मिटर्स अवे फ्रॉम द अस्नोरा पार रिवर। तो जर डंप कोसळ्ळो तर पार रिवर काबार जातली आनी जवळ 3 हेक्टर सुमार जमिनी पिटाळ्ळी शेताची टोटल। मेन इश्यू आसलो आमचो कामदारांचो एक आसलो, ट्रकवाल्यांचो आसलो आनी शेतकारांचो इश्यू आसलो की तेंचे कितें मेन कितें मुद्दे आसा ते सॉल्व करचे जाल्यार तितले मागीर मायनिंग सस्टेनेबल मायनिंग चालू करचें। हय जे कामदार आसलेच न्हू ऑलरेडी तेंचे कामदार आसात ते आनी थंय कोण मॅन पावर इतलो ना शिरगांव की काम करता सारको की तेंचे कितें कामदारांचे कितें कोणान डिस्ट्रेस केला तांकां परते घेतले अशें म्हणून आमकां पयलीं लास्ट टायम आमची मिटींग जाल्ली तेंचे कडेन मीन्स कामदारांची मायन ऑफिशियलां कडेन मिटींग जाल्ली तेंच्यांनी सांगलां तांकां आमी कामाक घेतले म्हणून आनी वॉटर बिल आसा तेंचे कितें आपलो शेअर आसा न्हू तो आपले दिता म्हणून हे खंयचे कंपनी हे मान्यता। बसकेक हजर आशिल्ले खण कंपनीचे प्रतिनिधी लोकांच्या प्रस्नांक जाप दिवपाक असमर्थ थारले। देखून आमदार प्रवीण शेट हांणी नाराजी उक्तायली। हांणी सुरू करच्या पयलीं लोकांचे प्रस्न सुटावे जावपाकूच जाय अशें तांणी स्पश्ट केलां। शिरगांव जो गांव आसा ताका तिनूय जे मायन्स ओनर आहा ते कनेक्टेड आहा आनी हो विशयाचेर जर सोल्युशन काडटलो तर तिनूय मायन ओनर लीज ओनर जे आसा आता ते कन्सर्न जाय पडटले। त्या संदर्भात तुमचे सजेशन घेवन आता तशें सांगलें की व्हेरी ते 2 दिसांनी दुसरी मिटींग अरेंज करता म्हणून सांगलें। हेजेर तुमी प्रिपेर्ड रावा की आता जे तुमचे सगळे जे विशय तुम्ही मांडटा ते विशय ज्वलंत विशय म्हाकाय खबर आहा ह्या विशय सगळ्यांक भेडसावता आनी ह्या विशयाचेर जर तोडगो काडटलो जाल्यार तिनूय मायनिंगचे लीज ओनर एक आसूंक जाय। तशें जे मॅनेजमेंटान आतां मनीस धाडले अनआन्सरेबल मनीस आमकां नाका, आमकां मनीस जो आन्सर करूं शकता अशे तरेचे मनीस हांगासर येवपाक जाय। तुमी पार्टिसिपेट जावपाक जाय तेन्ना आनी DMG कडेन सुद्दां जे क्वेश्चन तेंच्यांनी रेज केले ते आन्सर तुमकां आतां करूंक जर मेळना जाल्यार इमिजिएटली तुमी तांकां आन्सर करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।